बुधवारा 5 ऑक्टोबराक रमेश तवडकाराच्या चावडेवेल्या घरार आयकर खात्यान रेड मारिल्ली। रेड मारतल्यांक तवडकारान ताचे असेट कशे वाडले ते वेवस्थीत सांगले। ह्यान पयलीं आपणाचेर केशी घातिल्ल्यो आनी तातूंतल्यान आपूण सुटलो। आता लोकसभेचे तयारेक लागिल्ल्यान कांय राजकारण्यांकडल्यान परत त्रास दिवप सुरू जाला आसतले म्हूण तवडकार उलयलो। अशे 3 केसीस इलेक्शनाच्या पयलीं जाल्यो आनी इलेक्शन जातकच त्यो तिनूय केसी भायर पडलेल्यो आसा आनी म्हाका दिसता की ताजो एक भाग आसूं येता अशें म्हाका दिसता। नासत जर जायत न्ही एक चुकून तांचो एक डॉक्युमेंट जो आसा न्ही तो म्हज्या टेबलार उरलो। तेजे मुखार ते गव्हर्मेंट रिवेंज घेतल्या दिसता तुमकां? हांव गव्हर्मेंट रिवेंज घेता काय कोण रिवेंज घेता म्हाका खबर ना, पण म्हाका दिसता ह्या आनी रिवेंज घेतले म्हणून आसा न्ही की म्हजे सारक्या जो एक सामाजीक क्षेत्रांतलो कार्यकर्तो आसा जो पूर्णपणे समाजा खातीर जे काम जे हांव करता हे सबंद गोंयचे जनते किंवा काणकोण जनतेक खबर आसली जायत न्ही। म्हजे रिवेंज घेवन आनी करतलो कितें, त्यामुळे म्हाका त्या अनुशंगानच ही केस आसूं येता की मध्यंतरी हांवें एखाद्या वेळाचेर लोकसभेक इलेक्शन हांव कॉन्टेस्ट करतलो आनी त्यामुळे प्रवास सुरवात केला। त्यामुळे परत एकदा म्हाका खंय तरी ब्रेक घालपाचें दृश्टीकोनांतल्यान प्रयत्न आसा काय कितें असो म्हाका एक दुबाव येता। रेड मारूंक आयिल्ल्यांचो एक डॉक्युमेंट आपल्या घराच उरलो। ताचे वेल्यान आनीकूय कांय जाण तांच्या राडारार आसा म्हूण सांगून तवडकारान तांची नांवां सांगली। म्हज्या असेटाची असेसमेंट करता आसतना ह्या सगळ्या हातूंत की चुकून तांचो एक डॉक्युमेंट आसा न्ही म्हज्या टेबलाचेर उरलो। तो म्हाका दिसता तो ताजें हांव थोडेशें हें दिता की तातूंत मदें हांव धरून सगळेच आमदार किंवा पडिल्ले कॅन्डिडेट हांचे सगळ्याच्या असेटा संदर्भात म्हायती आशिल्ली। हांगा श्याम सातर्डेकर आसा पयलो नंबराचेर आनी ताजे 2007 ताजे एसेट आशिल्लो 4 कोटी आनी 2012 जालो 30 कोटी। जॉकी मालेमा हांचो असेसमेंट एसेट आशिल्लो 2007 9 कोटी आनी 2012 जालो 31 कोटी। प्रताप सिंग राणे हांचो एसेट आशिल्लो 8 कोटी 2007 आनी तांचो 2012 जालो 25 कोटी। पांडुरंग ढवळीकर आशिल्लो 2007 1 कोटी आशिल्लो आनी ताजो जालो 13 कोटी रुपया। की अशा तरेचे अनेक सगळ्यांचो हें आसा आनी त्यामुळे म्हाका दिसता हाजे केन्ना तरी म्हाका आज जी म्हज्या संदर्भांत ती रेट घातली किंवा ती बातमी आयल्यो म्हाका दिसता हांचो असेसमेंट जालो किंवा तांचे मेरेन कितें तरी सांपडलें अशे तरेच्यो बातम्यो केन्नाच आयल्ल्यो हांवें केन्ना आयला आनी त्यामुळे म्हाका शंका येता की म्हजो एक बदलो घेवपाचें रिवेंज घेवपाच्या संदर्भांतलें एक षडयंत्र आसा आनी तातूंतल्यान आतां जें जाता तें बऱ्या खातीर म्हणटा पळय न्ही ह्या सगळ्या हातूंत जश्यो केसी मुक्त जाल्यो तशें ह्याय सगळ्या हातूंत लोकांचो एक रमेश तवडकर करप म्हणून म्हाका बदनामीत करून सगळें करतलें तातूंतल्यान हांव ह्या हातूंतल्यान हांव मुक्त जालो अशें हांव धरून वता। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार।